नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हर्णकरान सगळ्या नुस्तेमारांक योग्य वेळार अनुदान दितात असो दावो केल्लो, मात तांचो दावो फटीचो आशिल्ल्याचे पारंपारीक नुस्तेमार संजयान सांगले. कॉर्पस फंडाच्या कामकाजात गैरव्यवहार जाता असो आरोप पारंपारीक नुस्तेमारांन केला. समितीच्या भायल्या लोकांच्या फाटली मंजूर करतात असोय दावो तांणी केलो. तशेंच बेकायदेशीर नुस्तेमारी आडोवपा खातीर ड्रोन तंत्रज्ञानाचो वापर करूंक नाशिल्ल्यान सरकाराचेर खर टिका केली. आमच्या डिपार्टमेंट A1 आहा तेन्नाच म्हाका कंप्लेन येणार तूं सांगता म्हणून हांव म्हाका फाल्यां दी 2 दिसां परत क्लियर करता. फिशरीज डिपार्टमेंटाक म्हणून काय सांगपाचें ना, कोणा कडेन काय रिक्वेस्ट करपाचें ना. डिपार्टमेंट पणजे ना, डिपार्टमेंट प्रत्येक ब्लॉकान ब्लॉक डेव्हलपमेंट मात्र सर्वेयर आसता, फिशरीज ऑफिसर आसता आनी एक सागर मित्र आसता. सगळे तरेचे हेल्प करता, फोन करून दिता आनी गाडये डायरेक्ट धांचे गाडी आसा डायरेक्ट. आणि कॉपर्स फंड आहा पळय, ते कॉपर्स फंडाचे तुम्ही केले. पर्पज फंड आहा पळय, पर्पज फंड मिनिस्टर चॅरमॅन आसता, IAS ऑफिसर आसता आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन एक आसता आनी मेकॅनिक बोटवालो एक आसता. सो ते 5 जाणांची कमिटी डिसायड करून कोणाक दिवचे आसता. तो इन्सिडंट जाला तांकां दिवं. जे तुजे कमिटीन ना ते लेगून तुजे फायली पास करता कॉर्पस फंडाचे. तुका प्रूफ जाव जे लावन दिता आनी त्या मिडियान कोणी क्वेश्चन विचारला तेकाय हांव सांगता म्हाका कडेन प्रूफ आहा जे कमिटीन ना तिणी फायली पास केला. तुका जाय जे लावन दिवंक शकता. दुसरो तेणें सांगला की मिडियाक आमकां आतां ड्रोनाची गरज ना इल्लिगल फिशींग बंद करपाक. तशी बोटीची आमी दोत्ता कशें दोत्ता, फक्त 2दा एसेंब्लीन ड्रोन चलयलो तेणी. आतां म्हणटा ड्रोन ना म्हणजे इल्लिगल जावं दी. आनी काल ते प्रोग्राम जाला हो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक हितून कांय बेनिफीट ना. पयले जे नुस्तें मागकार आहा जे रांपोणकार हिंकां कांयच ना. आनी तिणें सांगला की जी आमची ती सबसिडी वाडोवपाची आमी कितलेदा डिमांड घातलो. आज पेट्रोल 104 जालें पूण सबसिडी वाडोवना. एक जालें जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा जी कशे कास्ती काणून नुस्तें मारता, कशें ते इल्लिगल भायले बोटींक लागून त्रासान पडलेले आहा, नुस्तें कमी जाता. आनी फक्त सरकार कितें फक्त केज फार्मींग आनी दुसरें फार्मींग करा म्हणून सांगता. जे आतां तुमी पयलां आसतलें व्हडली व्हडली ती आमची पॉन्ड्स आसा तितून नुस्तें आमी जर पोसलें जाल्यार दर्याचें नुस्तें आमकां टेस्टी खावपाक काय त्या हितूंतलें हेजेरूय एक स्टडी करपाक जाय. सरकार पयसो आहा म्हणून जावं थंय वेस्ट करता. ज्या कामाक सरकार पयसो जावं थिंगा वेस्ट करिना.